पळयात सोनार मोवाच्या गुण्यार पिकनिकेक येवपी ट्युरिस्ट सोऱ्याच्यो बाटल्यो हांगा कश्यो फोडटात त्यो. ह्यो कवच्यो न्हंयचेर कपडे उमळूंक वतल्या गांवच्या लोकांक पांयांक लागतात. आयतारा थंय वाळपय पुलीस आनी गांवच्या लोकांनी क्लिनलीनेस ड्रायव्ह केलो. PSI प्रसाद पाळणी, ASI उदय उमरे आणि आमचो वाळपय पुलीस स्टेशनाचो स्टाफ हेच आमकां सोनाळ ग्रामस्थांनी रिक्वेस्ट केली की ते मोवाचो गुणो आसा थंय लोकांनी भायले लोक येवन हांगासर सारकी बाटल्यो फोडल्या आणि सारके दूषित केल्लो. त्या खातीर आमी एक क्लिनलीनेस ड्रायव्ह दवरुया म्हणून तेंच्या एज पर रिक्वेस्ट PIन आमच्या एक संडे ठरयलो की इन कोलॅबोरेशन विथ द सोनाळ ग्रामस्थ आमी एक क्लिनलीनेस ड्रायव्ह करूया आणि हो परिसर तो लोकांनी दूषित केल्लो तो निवळ करूया. त्या प्रमाणे आयज आमचो स्टाफ वाळपय पुलीस स्टेशनाचो स्टाफ आणि सोनाळचे ग्रामस्थ मेळून हो क्लिनलीनेस ड्रायव्ह केला आणि हो परिसर स्वच्छ करपाचो प्रयत्न केल्लो आणि त्यांच्या ग्रामस्थांच्या रिक्वेस्टा प्रमाणे आमी हांगासर स्टाफ ऑलरेडी डिप्लॉय केला जेणे करून लोक हांगासर येवचे ना आणि हांगासर जे जिवीत हानी जाता ती जावची ना. आणि आमचो वाळपय पुलीस स्टेशनाचो सोनाळ ग्रामस्थांक पूर्ण सहकार आसतलो कित्याक हांगासर जो कोण लोक येवन मस्ती करता तांकां आमी आडोवपाक सोनाळ ग्रामस्थांक पूर्ण सहकार्य आसतलें. गांवच्या लोकांक मोवाच्या गुण्यार ट्युरिस्टांनी पांय दवरिल्लो नाका. सरकारान थंय गेट घालची म्हूण लोक मागता. हांगासर अशें आसा की ही जी आमची म्हादय न्हंय आसा ही म्हादय न्हंयन अजून पर्यंत लोकल हांगासर कोण तरी स्थानीक बुडोवन मेलो अशें अजून पर्यंत खंयच जालेलें ना. आमकां इतलेंच वायट दिसता की हांगासर खंयचे तरी भायले लोक येता जे शिकलेले आसा आणि जे कोण सुशिक्षीत आसा तेच हांगासर येवन मस्ती करून स्वताचो जीव हांगासर धोक्यात घेवन किंवा बुडोवन मरता. फाटल्या 4 वर्सांचेर आमी पळयलें जाल्यार हांगासर निदान 15 ते 16 केसी घडलेल्यो आसा. प्रत्येक कडेन बाटल्यो फोडलेल्यो आसा. अश्यो कोवच्यो आसा की आमकां बेश्टे पांयांनी भोंवपाक मेळना. म्हणटकच आमची मागणी आसा की हो पर्यटन स्थळ एक तर सरकारान बंद करचो नाजाल्यार आमकां हांगासर लायफ गार्ड दिवचे. आमची मागणी हें आसा की ठाम आसा की हो बंद जावचो. आमी सांगलें की आमी जर गेट घालुया तर गेट घातलेल्या त्या गेटीक कोण तरी मनीस दवरचो पडलो ताका पे करचो पडलो. पण साहेबान कितें आमकां सांगलें की त्या मनशाक पे जर करतलो एक पंचायत कांय करूया आणि आमी कांय तरी तुमकां हेल्प करता आणि त्या मनशाक पे करूया आणि ती गेट घालुया. पण गेट घातलेल्या जेन्ना आमकां एंट्रेस जो आसा मोवाच्या गुण्यार थंयसर तेच्या फुडें न्हू स्थानीक घरां तांकां ते गेटीक लागून त्रास जावंक शकता. म्हणून आमी म्हटलें साहेब ती जी घरां सोडून फुडें थंय गेट घालुया आणि कोण तरी एक मनीस दवरून नेमून थंयसर तेजो पे तुमी जावं पंचायत गांव काय करूं शकना. आणि पंचायत तशी आमची सावड्ड्या पंचायत आमकां लागता. ती सावड्ड्या पंचायत अशी काय तिका इन्कम तशें ना पण तरी आसा तेतूसून आनी हेतूसून काही करून त्या मनशाक पे करून तो मनीस आमी दवरुया अशें आमी साहेबा कडेन उलयलां. ह्या गांवांत खूप जाणांचे डेथ जाता आतापर्यंत जाल्ले आसा आणि जितकी घाण ह्या गावात लोकांनी भायल्या येवन केल्ली आसा गांवच्या लोकांनी हांगा कितेंच घाण करूंक ना. पूण अल्टिमेटली आमच्या गांवाचें नांव पाड जाता. जे लोक हांगा येता भायले त्यांनी स्वताहून रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ह्या गांवांत एंट्री घेवपाची. जर ते रिस्पॉन्सिबल मनीस ना त्यांनी ह्या गांवांत एंट्री घेवपाची ना. हे म्हजें पयलें मत. सेकंडली जेन्ना जे कोण हांगा कितें खाता पिता त्यांनी हांगा एक आमी डस्टबीन दवरता किंवा आनी कितें पंचायती उलोवन किंवा गांवांतल्या लोकांक वांगडा सगळ्यां वांगडा उलोवन आमी हांगा डिस्पोज करपाक कितें सामान दवरता तितून ते सगळी घाण घालप. सेकंडली लिकर हांगा कंप्लिटली बॅन जावपाक जाय. पिवपाच्या लोकांनी हांगा अजिबात येवपाक जायना. तुमी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हांगा येयात एवरीबडी हांगा सगळे जण जे शिक्षीत आसा लोक एवरीबडी इज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. सो सगळ्यांनी येयात. तुम्ही एन्जॉय करात त्या बद्दल आमचें कांय मत ना. एन्जॉय करा बरोबर तुम्ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन जे तुम्ही खाता पिता सगळे डिस्पोजेबल आसा ते व्यवस्थित जाळून उडयात थंयच. प्रुडंटा खातीर वाळपयच्यान देवेंद्र गांवकार.